चड खुशी भोगता हिंगासर आयज हे सोलर पॅनल बसयला ते पळोवन, कित्याक तशेंच हिंगासर एक STP प्लांटूय एक कॉलनीन बसयलेलो आहा आनी हांव सोजमतां अशेंच जर सगल्यो कॉलनी एकठांय जावन जर हें करीत जाल्यार खूब लोकांक बऱ्याक पडटली. प्लस तांकां पयशेय तेंचे सेव जातले, कित्याक हो STP प्लांट तेणी सोलराचेर चालू करपाक केला. तशेंच तेंचे स्ट्रीट लायटी आनी खुबश्यो वस्तू तेंचे सोलराचेर सॉल्व जातली. आमच्या गोंयांत आमी जवळ जवळ 85% वीज ही भायल्यान हाडटा आनी हे सोलर पॅनल इन्स्टॉल करपाक सपोर्ट म्हणून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 50% सबसिडी दिता. आज खुशी भोगता की ह्या सोसायटीन हे पावल उचललें आनी त्यांनी त्यांच्या सोसायटीचेर हो सोलर पॅनल घातलो. कित्याक चडशे आजून पर्यंत जे सोलर पॅनल घातलेले आहा ते इंडिविज्युअल घरांनी घातलेले आहा. ह्याच डेव्हलपरान आनी एका सोसायटीन घातले. दोनूच सोसायटी आसतल्यो ज्यांच्यांनी हे सोलर इन्स्टॉलेशन केलां. हांव सगळ्यांक आवाहन करता की गोवा डेव्हलपमेंट एजन्सीचे रूफटॉप सोलराचो जे 50% सबसिडी आहा ह्याचो सगळ्यांनी बेनिफीट घेवचो. So we have used 335 watt panels. They are DCR. They are the DCR panel mean domestic content requirement. They are the ones which qualify for subsidy. So when a installer comes to install, he has to use DCR panels only. These panels are also made in Goa only. They are made in Ponda by Agrawal Industries. They are Dhoop brand panels.